हेडपी गोरवांक धरपी गाडयेचे मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी सभापती राजेंद्र आर्लेकरान उक्तावण केलें. हेडपी गोरवांचो प्रस्न सोडोवंक सरकारान हे पावल उबारलां. ही गाडी पणजी महापालिकेच्या ताब्यांत आसतली. पुराय गोंयभरांतल्या हेडपी गोरवांक धरून तांकां काले फार्मांत व्हरतले. मात सध्या प्रायोगीक तत्वाचेर गोंयच्या मुखेल रस्त्यांचेरूच गोरवांक धरतले अशें गोरवा सांबाळ मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें. 16 लाख रुपया खर्चून सरकारान हेडपी गोरवांक धरूंक खासा गाडी हाडल्या. हेडपी गोरवांक धरपाचें काम पणजे महापालिकेक दिलां. गाडयेची उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, सभापती राजेंद्र आर्लेकर, गोरवा सांबाळ मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर मंत्री आमदार आसले. स्ट्रे कॅटलाचेर बंदी हाडप असो खूब फावटी विशय येयी. आतां आमी ह्या व्हेहिकलांसून स्ट्रे कॅटल धरप आनी आमच्या फार्माचेर व्हरप म्हणजे काले फार्माचेर व्हरप. रातची काम करतली, दिसाची काम करतली आनी म्हाका म्हज्या अंदाजान रातची जर ती काम करत जाल्यार रेडीली उखलपाक बरें पडटलें. एक गाडी आहा सद्या, अंदाज पळयतले. हांव तर म्हणजे हें सरकारचें पयली योजना आसली. म्हज्या दृश्टीन हांवें आनी एकय तकलेन कल्पना आसा, पयलीं हें जाता जाल्यार पळयता. हें जावंक जाय, पूण कोल्हापूरच्यान जर एक बरे तगडे 5-6 जाण हाडले आनी रातचे बसले कडेन जर फटफट करून बांदली आनी घाली जाल्यार दॅट कूड बी मोर आयडियल अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. क्रांती दिसा निमतान गरजा जय जयकार क्रांतीचा ही खासा कार्यावळ शेनवारा तळागांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत जाली. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात वांटो घेतिल्ल्या क्रांतिकारांच्या वंशजांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. गोंय सरकार, लोकमान्य सोसायटी आनी लोकमान्य टिळक मंच विचार मंचान एकठांय येवन ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. गरजा जय जयकार क्रांतीचा ह्या कार्यावळीक लोकमान्य सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर, स्वातंत्र्य सैनीक लोकमान्य टिळकांचे पणतू दीपक टिळक आनी शैलेश टिळक आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. क्रांतिकारांच्या जीवनाचेर आधारीत अमर आग हे भव्य प्रदर्शन ह्या वेळार जालें. गोळीबारात अनेक मृत्युमुखी पडले, फासावर गेले, कारागृहात गेले. त्यांच्या बलिदानामुळेच हे स्वातंत्र्य आम्हाला मिळालेलं आहे. ब्रिटिशांनी जालियनवाला बागेत हजारो निशस्त्र लोकांचं हत्याकांड केलं. निर्दयी पोर्तुगीजांनी गोव्यातल्या जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले. आपल्याला माहिती आहे की भारताला 150 वर्ष पारतंत्र्यात काढावे लागली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. जगभर फामाद रेन फॉरेस्ट चॅलेंज ऑफ रोड सर्तीचे पयल्याच भारतीय रावंडाक शेनवारा दोनापावला सुरवात जाली. 24 सर्तकांनी आरएफसी इंडिया सर्तीत वांटो घेतला. जैतिवंत टीमीक मलेशियांत नोव्हेंबरांत जावपी सर्तीत एंट्री मेळटली. रेन फॉरेस्ट चॅलेंज ऑफ मलेशियाचो संस्थापक लुईस व्ही आरएफसी भारतांत सुरू जाली म्हणून खोशी आसा. हांगाच्या ड्रायव्हरांनी दाखयल्ल्या कुशळटायेन ताका अजाप जाला. Founder and creator of Rainforest Challenge of Malaysia, Mr. Louis V. Mr. V, what's your first reaction as to how the Indian RFC is going on? Now, as you can see over here, there are 6 stages, all carefully done. But these stages are all meant to be for the drivers and the co-drivers to have a feel of the terrain. This is only the prologue. It's supposed to be the light to medium only, not to be the extreme hardcore. But the terrain here is quite suitable for first-timers, for the Indian off-roaders. I think it is a good chance for them to experience a bit their driving skills and all that. So, like I said, they got to feel the ground, like swimming. Got to go into the water and feel. Now, this is a good time for them to feel what the car can do, what the car cannot do, and what their co-driver can do and what they cannot do. So, this terrain you see here is an excellent ground for them. Not too hard. Not too easy, but just about right.
Right, so from this we can gauge that the next stages, the Predator, the Twilight Zone and Terminator would be really tough if we go by this. Correct, you are right. Because the next stage will be progressively more and more difficult. Predator, as you know, Predator. Yeah. Terminator gets tougher. Twilight Zone is the extreme, you know. However, we have to cater to we want all the Indian off-roaders to enjoy the whole event. We cannot make it too difficult, but at the same time not too easy. This is a RFC standard, so it has to be upgraded. But in fact, from what I can see now, the passion in them and their vehicles already quite to that mark, you know, which I'm also very happy and at the same time surprised but happy. It's awesome. We can see in the eyes of the drivers that they are really enjoying the challenge. Yes, exactly. This is what we want them to enjoy. This first RFC event in India. Off-roaders, this is a time, the monsoon season is a time to be in go. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.